तिसरो जिल्लो करपा विशीं प्रक्रिया पुराय जाल्या. फाल्यां नोटिफिकेशन काडटा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मंगळारा सर्वपक्षीय बसका जाली. आमचो धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हो जिल्लो हो तिसरो जिल्लो करप हाच्या खातीर आमी फायनलायज केल्ले. आज आमी फायनल सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे डिसिजन्स आनी कन्सर्न MLA हांकां आपयल्ले. तांच्या बरोबर एकदा फायनल डिस्कशन्स केले आनी डिस्कशन्स केल्या उपरांत आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें डिसिजन घेतला. ताजो हेडक्वार्टर्स हो केपें हांगासर उरतलो. फंड्स जो है थर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाकी मैं देख रहा था अभी तक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होने के बाद हर एक स्टेट ने जो फंड स्टेप किया है उससे ज़्यादा फंड्स उनको मिलने लगा. कारण 1 तारखेचा सेन्सेस सुरू जाता, त्यामुळे ताजेर डिसिजन घेवपाक ऑल पार्टी मिटींग. बट रिपोर्ट तांकां येवकूच ना ते म्हणटाले लिडर MLA फिजिकलिटी रिपोर्ट पावूंक ना आयज मेरेन. हाजे पयलीं असें असेंब्ली फिजिकलिटी डिस्कशन जालें. आमी सगळ्यांनी कोऑपरेट केला की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावपा जाय डेव्हलपमेंटा लागून एरियाच्या. ते सगळ्यांचे एकमत आसा. तर रिपोर्ट CMान तांकां रिपोर्ट घ्या, तुमचे कितें सजेशन आसा ते घ्या आनी आजून दिसता वाचा रिपोर्ट आनी मागीर आमी कन्सिडर करता. फाल्यां नोटिफाय जातली अशें कितें तर नांव कितें ग्रामीण जातली ती. मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी RGPचो आमदार विरेश म्हणटा रिपोर्ट मागिल्लो दिवंक ना. वी आर नॉट अगेन्स्ट इट. अरे बट कमिटी केल्ली बेनिफीट कितें जातलो, कोणा बेनिफीट जातलो, कित्याक करपाक जाय तें तरी स्टडी करपाक जाय. तो रिपोर्टू दिला आज दिताय म्हूण सांगताय ते रिपोर्ट म्हणजे डिसिजन घेवन रिपोर्ट आनी दिताय. वाय आर दे हायडींग दीस रिपोर्ट? There is no problem in having a third district. But implication किता, financial implication किता, जे कमिटी फॉर्म केली त्याचे रिपोर्ट आम दाखवतो. आज म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरांनी मिटींग आपयल्या, कॅबिनेटान पयलो घेयला. इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट वॉज अप्रूव्ड इन द कॅबिनेट जस्ट फॉर मियर फॉर्मेलिटीज. आमकां आपयले, आमी तांकां सांगिल्लें बाबा तुमी हरीन करून तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता. बाकीचे बाउंड्रीज कश्यो आसतल्यो, कितें आसतलें हें सारकें पर्टिक्युलर लोकांकूय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाल्लें. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल काणकोणच्यान सद्याक खंय पणजे मडगांव लागीं पडटा, ते केपें लागीं पडटा, हें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. सो खंयचें हें करपाक जाय, हेजो सगळो त्या रिपोर्टान आसतलो. तो रिपोर्टान जे पॉयंट रेज केल्ले आसा ते आमकां दाखोवूच ना. मजगती तिसऱ्या जिल्ह्याक अटल डिस्ट्रिक्ट नांव दिवपाचें थारलां म्हूण सरकारांतली सुत्रां सांगता. चंद्रपूर नांव दिवपाच्यो चर्चा सुरू आशिल्ल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.